चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड नमस्कार इश्टानो आयच्या मणकापती ह्या कार्यावळीक तुमकां समजता माई मोगाचो आनी उरपी उरीत येवकार आयज आमी हांगासर हॉलाच्या भायर उबे आसात गीत हो तियात्र सद्याक चालू आसा ह्या तियात्रांत कितें तरी वेगळें दाखोवपाचो प्रयत्न जाला म्हणटच जे तियात्र पळयल्यात तांचे लागीं आमी थोडी भासाभास करुया आनी ह्या तियात्रांत कितें आसा तें आमी समजून घेवया झुजामारी हो तियात्र तुवें पळयला ह्या तियात्रांतल्यान हेर तियात्रां परस कितें तरी वेगळें तुका दिश्टी पडलां होय म्हाका दिसलां हांवें जर पयलें बरें तियात्र चोयलें ते दाखयल्यात आनी न्यू डायरेक्टरान बरें दाखयलें पडदे नासतना हो तियात्र दाखयला पूण ह्या तियात्रांत पड्डे नासतना हो तियात्र पळयता आसतना कितें तरी चुकलां पड्ड्याची गरज आसा अशें दिसतालें जायत जाण म्हणटाले ऑडियन्स भायल्यान म्हणजे पडदो एक घालूंक जायो म्हणजे हे डायरेक्टरान पडदो नासतना दाखयला ताका दाखोवपाक गरज ना म्हणजे ताणें एशें करून दाखयल्या पूण हें खरेंच बरें जालां बरें जालां हय आनी आमगे ऑडियन्सान हे असो बारीक डायरेक्टरांक बांदून घेवपा जाय मुगे भशेन म्हाका दिसता तुजें नांव डेलरिच फेर्नांडीस बाबा हो तियात्र तुवें केन्ना पळयलो हो तियात्र हांवें गेले ते फाटीं चयल्लो सो तियात्रा उद्देशी हांव तुमकां एक दोन उतरां सांगूंक सोदतां हो तियात्र जावन आसा एक युनीक तियात्र जे आजून कोणेंच पालकार दाखोवंक ना तियात्र असलो तियात्र असलें सेटअप ताचें एक म्हाका लायक जालां जे तेणें सीन केल्यात त्यो फास्ट सारक्यो जालें आनी हांव एक उपकार मागतां लोकां लागीं असले तियात्र लोकांनी पळोवचे आनी हो आमचो डायरेक्टराक येवकार दिवचो आनी फुडाराक असले तियात्र डायरेक्टरान दाखोवचे मागता डायरेक्टरा लायन देव बरें करूं हें जें सेटींग आसा ह्या सेटिंगाचेर तुका वेगळें कितें तरी दिश्टी पडटा वेगळें म्हणजे एक युनीक सेटींग जे कितें कॉमेडी दाखयल्या ती वयर वयता भुतांची ती एक म्हाका बरी लायक जाल्या आनी ताचें सेटिंगूय बरें लायक जालां देखून मागता लोकां लागीं ह्या तियात्राक येवंक आनी पळोवंक तियात्र लुकस बाब तुमकां येवकार दिता आसतनाच गीत 2 हो तियात्र तुवें लागींच्यान पळयला ह्या तियात्राचेर तुका लोकांक कितें सांगचें आसा लोकांक हालीं एकू सांगपा हो तियात्र जावन एक विचित्र दुसरे भाशेचो तियात्र पयले फावटी माचेर ताणें हो दाखयला देखावो तो दुसरे भाशेचो आसा ज्या जायत्या डायरेक्टरांनी दाखयले स्क्रीन नासलेले हे पड्डे नासलेले तियात्र पूण हे तियात्रांत तेंगेली रियलिटी आहा सारकें रियल सीन तो एकलो मनीस कोण चलोन येता गार्डन ओरिजिनल गार्डन यू कॅन सी कळ्ळें न्हू आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार दुसऱ्या हितून तेणें ओवरहेड प्रोजेक्टराचेर मान सीन दाखयले पूण हिंग सारकें रियलिटी तुका दिसची पडटा एक घर जाल्यार घर सारकें इन रियल यू कॅन सी सो हें जावन आसा एक नवी येवजण तेंगेली आनी म्हाका एकदम वावळटी आनी लोकांनी हें चोयचें कित्याक हितून एक नेवो एक नयें हें दाखयलेलें आसा सो तें लोकांनी तें चोयचें अशें म्हूण म्हगे विनोती आहा हातून ह्या तियात्रान जायतीं नवीं कांतारां आसात जावं
हे संगीत दिलां हाचेर तुजें मत? संगीत आनी कांतारां एकदम बरें आहा. म्हाका ते धाकटे भुरग्याक कांतार एकदम बरें आवडलें आनी ते चेडवान म्हणलें तेंय कांतार बरें आहा. आनी यार अदर सिंगर्स आर वेरी गूड. ते बरें म्हणल्यार ओपनिंग कोरस बी बरो सारको बरो आहा. सारको ते फर्स्ट सेकंड बी एकदम म्हाका लायक जालें. आनी एक्टरूय बरें आहा हे पाटी. आनीक बरें एक्टींग केलां तेणी आनी हंबर्ट बी ते कॉमेडी बी बरें आहा. आय लायक इट. कळ्ळें. सो लोकांक हांव मागोता लोकांनी येवचें आनी हो तियात्र चोयचो. पेगाद ह्या तियात्रांत एक मुखेल भुमिका तूं सांबाळटा. आमी हाचो रिहर्सल चलता आसतना एक एपिसोड लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां हो तियात्र फळादीक जावन लोकां मुखार आयला. तर जे लोकांनी हो तियात्र पळयला तांचो अनुभव तुका कितें मेवला? जे जायते जाण म्हाका मेवले ते म्हणूंक लागले हो तियात्र असलो ब्रॉडवे स्टेज आमी केन्नाच पळोवंक ना. आमी पयलीच पाट पळयल्या आनी ती पळोवन इतली आमकां अजाप दिसलें की इतले पळय ते देखावे हे भाशेन मूव जावन ते देखावे हे सायडीन ते सायडीन वचून गार्डन जाता जावं एक फ्लॅट जाता म्हणजे विचित्र दिसता म्हणून. आनी ती पाडतूय तेंची त्या देखाव्यांक सारकी बसलेली आसा. आनी ती हे हो शो इतलो नेटान चलतलो म्हणून सांगूंक लागले. हांवें म्हणलें वय म्हाका हांसूं येयलें. कित्याक हांसा काय म्हणून आमी सारके खूद खरेंच आमचे काळजांतान उलयतात म्हणूंक लागले. आनी आमी जें कितें उलयतात तें स्वत उलयतात. आमी फोटी मारिना कित्याक तूं एकटो जायत पूण आमी तुज्या तोंडात सांगतात. आनी कितें वास्ट जाल्यार आमी तुमकां जरूर सांगताले आसले. जॉन बाब, तियात्रांचो तुका जायतो अनुभव आसा. जायते तियात्र तुवें पळयल्यात. सारकें. हो तियात्र तुका कसो लागला? आज हांव दुसरे पाट येयलां हे तियात्रां चोवपाक. कित्याक हो बरो आहा म्हण तियात्र. ते स्टेज सेटींग बी तेंगेलें वंडरफूल. म्हाका हितू बरो लागला आनी तेका लागून हांव आयकोपाक हिंग पावोंक शकलां. आनी एसोले डायरेक्टरांक प्रोड्युसरांक आमगे लोकांक सपोर्ट करूंक जावो आनी हिंगा तांकां तिकेट काडून येवन चोवपाक आनी तांकां आदार दिवपाक जावो. तेन्ना आमगे कोंकणी मुखार पावतली आनी तांकां आनी बारीक मनीस आहाय तांकां एक्टरांक डायरेक्टरांक आनी सगल्यांक मुखार ताकद मेळटली मुगे भाशेन म्हाका दिसता. पालकाचो एक अखंड खांबो लुईस बच्चन खरेंच तुका आमी येवकार दिता आसतनाच गीड ह्या तियात्रांत तूंय एक वांटेकार आसा आनी हो तियात्र तुवें लागींच्यान अनुभवला म्हणटच तुजे इश्ट मित्र जे तियात्र पळयतात तांचे विचार कितें ह्या तियात्रा वयल्यान? सो तियात्र पळयणाऱ्यांनी
चडशे जाण सांगता सेटींग सारकें चड बरें आहा गार्डन सीन कांतर म्हणटा आसतना एकदम बरी गायतात आनी ती न्यू अपकमींग न्यू सगलीं गेलो आहा चडशीं ती सगळी स्वादीक तेंचो ताळो आनी म्युजीक सगळें बरें जायन बरी गायतात आनी सेटिंगाचेर तर सांगोकूच नाका चड बरें उलयतात कॉमेडीचेर तुका कितें क्रिटिक्स मेळ्ळ्यात कॉमेडी एक डिफरंट टायपूच जालोली आहा कॉमेडी म्हणल्यार डिफरंट एक सेटिंगा वयल्यान कॉमेडी जाता एक आतां भूत येता भूत वयर वयता इट्स अ हायट ऑफ कॉमेडी बरी कॉमेडी दाखयलेली आहा कॉमेडी वयर उलोवपाचेंच ना आनीक पार्टीचेर लोक कितें म्हणटा पार सेटींग सगळीं बरी आहा पूण लोकांनी येवन हो खरें पळोवचो तियात्र इतलो बरो तेणें सेटींग दाखयलां आनी सेटींग चेंजींग करपाचे लोक उलयताले थोडे 3 मिनटां लागता आनी एशें लागता थोडे उलयता पूण हे 3 मिनटां लागना इन सेकेंड्स तेगेले चेंज जाता तुजें नांव टॅलन फेर्नांडीस हो तियात्र खरेंच तुवें मन काळजा मनान पळयला हय हांवें गाडजांतल्यान हो तियात्र पळयला आनी हांव वर्सा एक 10 पाटी म्हणून तियात्र येता आनी म्हाका सगळ्यांचे बेस्ट तियात्र म्हाका लायक जाला हारगोच कितें सारकें कातार बी म्हाका ते भाशेन सारकें टू गूड सारकें कातार बी आनी अशें करून हांव ते डायरेक्टराक वालोर दिता कित्याक मागीर जाय जाण डायरेक्टर आहलोले तांकां अशें तियात्र काडूंक जावंक ना पूण हे डायरेक्टरान बाब वेलन्सियोन हो तियात्र काडून दाखयलो म्हूण हांव तें खरें वालोर दिता तुका ह्या तियात्रांतल्यान आनीक कितें बरें लागलां तें स्टेज सेटअपान सारकें बरें आहा तेंचें स्टेज सेटअप मागीर तेंची कातारां कॉमेडी बी चड बरें आहा म्हाका लायक जालें तेंची कॉमेडी बी हातून बाब हो तियात्र तुवें पळयला हांव तिसरे पावटी येयला आतां तिसरे पावटी तिसरे पावटी हय हितू लायक जालें म्हाका तियात्र हांव म्हगे भुरगेपणीसून एक तियात्र 2-3 पावटी चोवपी हितू शॉक म्हाका तियात्रांचो पूण हितू असो तियात्र गिदा असो तियात्र केन्ना चोवना म्हज्या लायफान फर्स्ट टायम ही स्टेज सेटींग कांतरां तें एक चड कांतरां 2 कांतरां म्हणटा लोर्ना भाशेन सारको लोर्नांगे सावंड एकदम लायक जाता आनीक ह्या तियात्राची काणी स्टोरी कशी लागली स्टोरी बी बरी आहा सारकी बरी आहा आनी ते पाटी फर्स्ट गीत जालो तेन्ना चोवपा पावना पूण आतां फर्स्ट तूं गीत तियात्र चोयला तिसरे पाटी चोयता आज पूण म्हाका हितू लायक जाला स्टेज सेटींग सारकें कोणें आमगे तियात्र कोणें दाखोवना फर्स्ट टायम आनी हितून बरो दिसपेस केलो हेज्या मुखार ताका देवान भलायक दिवं आनी आमगे गांवचे तियात्र पळयणाऱ्यांनी ताका हेल्प करचें जायते जाणांनी येवन हो तियात्र चोयचो इतली मुगे मागणी विल्मा आनीक पियोला तुमकां येवकार दिता आसतनाच हिवूय ह्या तियात्रांतलीं कलाकारां म्हणटच हो तियात्र लोकां मुखार सादर जाला आनी तुमी हातूंत एक सुरवातेचें कांतार म्हणटात ओपनींग कोरस तर लोकांचो प्रतिसाद तुमकां कसो मेळला बरो मेळला आतां आमी ओपनींग म्हणटा ते भाशेन आमकां जायते जाणां कमेंट्स आशिल्ले की आमगे ड्रेसींग सेन्स बी बरें आहा मागीर ते भाशेन ते लायट इफेक्ट्स बी बरे भाशेन पडटाय बरे भाशेन आहा सगलें आनी बरें आहा फर्स्ट टायम अशें करून तेगे स्टेजीचेर फर्स्ट टायम अशें हें केलां न्यू स्टायल अशी म्हळ्यार आमकां बरें कमेंट मेळ्ळें बरें केलें
आयलो स्वप्नाना वेची तुना मातकू कोडियो उतराच्यो मोदियो गातल्यो मोजेशी गरोना जाऊ दोनूय हाताक कोटी कांगडा सांगो गावलो सोना दाखोवन दिले ते म्हजो दीस मोकोतामू न्हेसून गेलो आमचे आयकाप भोगाचो साक्रीफीस केलो बाबा रेगन धांवता आसतनाच धांवता तेच भाशेन म्हाका तुजो एक विंसार म्हणजे हो तियात्र तुज्या इश्टांक कसो लागलो? म्हज्या इश्टांक हो तियात्र एक 8वे तरेचो लागलो ते म्हणटात की ह्या तियात्रान जें गार्डन आसा समथींग डिफरंट बरें हाडलें ताणें. सो म्हजे फ्रेंड म्हणटात रिगन आतां आमी जे पावस तियात्र पळयल्या तितले तियात्रा मदें समथींग डिफरंट युनीक आनी ताणें कितें हाडलें व्हेरी गूड आनी ताका आमची शाबासकी फाव. तुका ह्या सेटाचेर कांतार म्हणटा आसतना खरेंच एक वेगळी उर्बा येता? हय उमेद येता. म्हाका दिसता हांव खरेंच गार्डनान आसा कसो. जेन्ना आमी VCDन कांतार म्हणटा गार्डनान केन्ना आमी ते शुटींग करता तेन्ना म्हणजे त्या वेळार म्हाका दिसता हांव गार्डनान VCD शुटींग करता कसो कोण म्हजें कांतार. खरीच उमेद भोगता. हय आवयचेर कितलेंच तियात्र आगार दाखोयले डायरेक्टरांनी म्हायत्या टॉपिकाचेर कांतरां मोडलीं आमच्या सिंगरांनी आजुनूय मानवाचे हिंदी पिक्चर पळयल्या थोडे पोटा दुखांनी सेपीदान आयकान म्हजें कांतार सांगा सोरे मासाक ती पोस्तोरेची काणी आयज त्या वस्तोरेचो म्हाका भोगता अभिमान उगडास येता हाताक धरून म्हाका शिकयताली इस्कोलां अशाची विधान जावून आसा खरेंच ती वस्तोरी एक महान बरो सोडपीचे उपकार आसात ह्या म्हज्या काळजांत. JVR प्रोडक्शनाचो आनीक एक मुखेली हांबट हातूंत तूंय एक वांटेकार आसा आनीक हो तियात्र मुखार व्हरूंक तुजोय तितलोच सहभाग आसा. म्हणटच तुजो आमकां ह्या वेळार फिडबॅक जाय. पयलो शो जालो म्हणटकीच जायते जाणांनी खास करून म्हजें रेस्टॉरंट आहा आनी त्या रेस्टॉरंटांत लोक येता बसता आनी म्हजे गांवचे भाव सगळे भयणां ती तियात्र पळयतात. तातूंतले थोडे कांय भावांनी म्हाका येवन फिडबॅक दिलो की एकदम बरो शो म्हणून. चड करून जे आमच्या आतां हे राजकारणान कितें चलता तें दाखयलां तें बरें दाखयलां म्हणून. आनीक तेमी सांगलें की हो शो तुमचो चलोंकूच जावो म्हूण. चड करून सेटींग आनीक सावंड जो आमी घातला आनी कांय तरेच्यो नॉवल्टीज दाखयल्या आनी कॉमेडी पसून आमी सदांचे भाशेन करूंक ना. सगळे एक्शन कॉमेडी वीथ डिफरंट कायंड ऑफ प्रॉप्स घेवन आमी कॉमेडी केल्या. ती लोकांक सगळ्यांक बरी लागल्या. सो म्हाका दिसता आमच्या ह्या वावराक फोड मेवला आनी ह्या मुखार हो शो चलतलो ही म्हाका खात्री आसा. बाकीचें सगळें देवाच्या हातीन सोडटा. बाबा तूं कितें उलयता? आमी लायन येवचे आयकून आलो मुखार वयता. आम कार्ड करून येयलाय भारतीय पहचान कार्ड म्हणून चेकिंग कार्ड करून येयला. लायन येवला हिंगा कशें येवला? अरे हो पयलीं गेलो येता उलयता हो पयलीं गेलो. बाबा एक सांगू तूं हें काम करून येयला तुज्या मोबायलाचेर हेडो येयला. अयो आतां स्टार्ट केली मातशें रावपाची सादो वयर कासा अरे एक जॉब कितको मेळटाय आमगे गोंया भुरगे ग्रॅज्युएट डबल ग्रॅज्युएट जालो भुरगे तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना. तुमकां वयल्यान आमगे हिंगा गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कितको जॉब मेळटाय.
मारपाचे अरे बोटां मातशें उजार चलय मरे वता सुट्टाय मरे आमी अरे विंडोज चालू जावपाक जाय न्हू विंडोज चलना मातशें ना विंडोज उक्ते जाय न्हू अरे विंडो चलना जाल्यार सोमते देर गोड मरे देर गोड मरे विंडो पुराय पात देर गोड मातशें रावपाचें यो तुमचो सिस्टम सारको ना जाल्यार लोकांक हे करी आपोवन वतान उबे करप सारकें न्हय नाचप कळना आनी आंगण वांकडें अरे गोड मरे जाली 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 ए सिस्टम चालू जाली यो 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 अरे किती करता मी तुली मूळ हे काय म्हणतो की अरे किती होणार नाही अरे किती होणार उपकार करून काय तो हातान घेनाकात हे पळय आमी आतां तशे लायनीन उबे रावया आपण उपकार करून मिनीन आमकां फुडें वचूं दी तो सिनियर सिटीजन ताच्या इतलो वेळ लायनीन उबो रावप करचो ना सो सिनियर सिटीजन ह्या तियात्रांतलो एक MLA जयंत बाब तर ह्या तियात्राचें खाशेलपण कितें ह्या तियात्राचें खाशेलपण म्हणल्यार आदले तेंपार ज्या प्रमाणान तियात्र चलताले आमचे इट वॉज लायक एक अवेरनेस कशें आमी लोकां मदें हाडूंक जागृताय हाडूंक सोदताले आनी तीच जागृताय ह्या तियात्राच्या माध्यमांतल्यान आमी हाडपाचो प्रयत्न केला म्हणजे आतां जे पॉलिटिकल सिनेरियोन जे कितें घडटा जशें घडटा जशें समज काल कितें न्यू वस्त घडली ती आनी आयज आमचो तियात्र आसा जाल्यार ती वस्त ह्या तियात्रान दाखोवपाक लोकांक जागृत करपाक हे प्रमाणान आमचो प्रयत्न चल्ला ह्या तियात्रा उद्देशी ओवरऑल तियात्र लोक खूब मानून घेता आनीक लोकांक खूब आवडटा खरेंच वय जे जितले लोक म्हाका मेवल्या जितले लोक तियात्र पळोवंक आयिल्ले म्हजे इश्ट मित्र तांणी म्हाका सगल्यांनी ह्या तियात्रा वयर एकदम बरें सांगलां तांणी सगल्यांनी हो तियात्र वाखाणला जशें प्रत्येक दर एका कलाकाराची भुमिकाय तांकां आवडल्या देखून हांव म्हणटलो आसलो लोकांनी येवचें हो तियात्र पळोवचो आमी सांगता म्हणून न्हय आमचो तियात्र बरो आसा म्हूण आमी सांगता म्हणून न्हय पूण लोकांनी येवन जें आमी कितें दाखोवंक सोदता जी जागृताय आमी लोकांक दिवंक सोदता लोकां मदें हाडूंक सोदता ती लोकांनी येवन पळोवची मोठो जातो बोल मॅम काढून हांव म्हणजे सारवा टोकान आनी ताका संसाराची संस्थाक सुटका दिता जिवीत दिवपी देवबाब आनी तुवें जर अशें केलें जाल्यार तुका देव केन्नाच माफ करचो ना तूं कितें त्या इनोसेंटाचो जीव काडून फुडें चल्ला ताणें तर आदींच फुडें आपलो गोल मेळो तुजे तुवेक दिता म्हणून हें पळय ह्या पेपराचेर सायन मारून दिल्या तुज्या स्वार्था खातीर ताचे मामीक द्वेश मारली जाणा आसतलें कोणे त्या मानकुल्याक तुजी वोट मेळोन वर्दी केली ती आनी तूं कितें काय म्हणटा ताका द्वेश मारूंक सोदता इतलो सगळो डुडू गिरेस काय भांगार हे मोरचे वाटपोळ तुझे मन बदल चिंता बदल आणि हिंदी भाषेत पिक्चरात किती म्हणतात हिंदी भाषेत पिक्चरात अभी पिक्चर शुरू हुआ है क्लाइमैक्स तो बाकी है आगे आगे देखो होता है तुझे तंत्रगिन्यानी झाडांनी जायते प्रयत्न केले पावसापासून जायते मागणे केले पूण सगळे निर्फळ झाले शेती रासान झुजावाजाक गोडगोडीतलो सोडयलो आणि ताचे लागीं विनंती केली पावसापासून मागणे करून 2000 कोतकोत्यान केलेले मागणे शेजून आयकले आणि पुण्याचे रोस्कोशांनी इश्टानो थोड्या लोकां बरोबर आमी भासाभास केली तांचे अनुभव आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो गीर ह्या तियात्राक लोक उलपोटी घालून येता आनीक
मांडलेलो शो लोकांनी बघता आणि एक मनीस वचून दुसऱ्या मनशाक सांगून परत ह्या तियात्राक येतात आतांच तुम्ही पळयलां एक मनीस 3 पावटी हो तियात्र पळयता तर तुमच्या लागीं विनंती तुम्ही येवचो आणि असो एक नॉवेल्टी म्हणून येता की एक फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्र पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न केला तो तुम्ही अनुभवचो आयच्या ह्या मांडका मोती कार्यावळींतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आदिवस. Going